आमी ह्या संवसारांत आसता न्हू बरी खुशालकायेन आसताय। आम फॅमिली बरोबर आमगे सोयऱ्यां बरोबर सगलीं बरी खुशालकाय आसताय। तुमकां खबर आहा हैदराबाद कितें जाता तें? आम मनीस तशीं जनवारां तेंगे फॅमिली आहा सगलें आहा पूण तेंकां तेंगे घरां आतां म्हूण उडयताय म्हणजे तेंगे रान आख्खें कातून उडयताय। हैदराबाद हे मिनिस्टराक कितें अशें समजल म्हाका कांय कळना। आमगे गोंयांत तशें जाता, गोंयांत झाड कातून उडयताय। एअरपोर्ट केलो, जायत लोक मुखार सरलो पूण कोण तेजी एक्शन घेयना जालें जालो एअरपोर्ट। आनी आतां हैदराबाद हें जाता हो व्हिडिओ चोय। अगर अब हैदराबाद के विनाश को नहीं रोका गया तो यकीन मानिए कि इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जंगल में विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। 400 एकड़ के जंगल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और पक्षियों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। जिस मोर को आप अपना राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, अब वही मोर रो रहा है क्योंकि आप उनके आशियाने को उजाड़ रहे हैं और जानवर तभी व्हिडिओ चोयल न्हू आनी व्हिडिओ जाती तू शेअर कराय। तो फ्रेंड आमी जायत व्हिडिओ काडटाय। एक व्हिडिओ हे जनवारां पासत आमी काडया आनी आत काडना जाल्यार आमगे फ्युचरा कितें जातलें तें तुमच्या हातीन आहा। आनी हो व्हिडिओ सगल्या संवसाराक शेअर कराय कित्याक आमकां दूख जाता तशें करून जनावरांक बी दूख जाता। आनी तुमी व्हिडिओ काडाय आनी तेंकां अनावंस कराय अशें करून करपा नाका म्हूण मोग आसूं व्हिडिओ चोयल।